जमीन संपादन कायद्यात दुरुस्ती करपाक प्रधानमंत्री मोदीन तत्वता मान्यताय दिल्या। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ही माहिती दिल्या। ही दुरुस्ती जमीन घेवप्याक योग्य लुकसाण भरपाय दिवपाचो हक्क दिवपाचेर भर दितली। हे संबंधान केंद्र सरकाराकडेन अधिकृत उलोवणी उरल्या, पूण कायद्यात दुरुस्ती करपा खातीर मसुदो तयार करपाचें काम सुरू करतले अशें पार्सेकारान मिडियाक सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयाक जमीन संपादन कायद्यान दुरुस्ती करपाक मान्यताय दिल्या। ह्या संबंधान केंद्र सरकाराकडेन अधिकृत उलोवणी जावपाची आसा, मात प्रधानमंत्री मोदीन तत्वता मान्यताय दिल्या। ताका लागून मसुदो तयार करपाचें काम सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक सांगलें। ही दुरुस्ती करून जमीन वतल्यांक योग्य लुकसाण भरपाय दिवपाचेर भर दितले म्हूण पार्सेकार उलयलो। गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान जमनीच्या संदर्भात आपले सरकार संवेदनशील आसा आनी जमनीचो वापर जाय तितलोच करपाचेर भर दिता अशें पार्सेकारान सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। भारतांतले नवे 8 विमानतळ लुकसाणात चलतात असो रिपोर्ट आयला म्हूण गोवन्स फॉर दाबोली ओन्ली संघटनेन माहिती दिल्या। ह्या रिपोर्टाक मतीत धरून सरकारान मोपाचो निर्णय फाटीं घेवचो अशें संघटना मागता। मोपा विमानतळाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना, मात मुख्यमंत्री पार्सेकार धरून कांय राजकारण्याकूच हो विमानतळ जाय अशें GFAODचें म्हणणें। पर्यावरणाचेर आनी फिजिबिलिटीचेर आडनदर करून ज्या बिल्डरांनी मोपा लागीं जमीन घेतल्या तांकां मोपा विमानतळ जाय अशें फादर एर्मित रिबेलो म्हणटा। आणि आता ज्या मनशांनी भारताच्या एअरपोर्टांची स्टडी केल्या, तुम्ही पत्रांचेर वाचलां आसतलें की भारतांत 8 नवे एअरपोर्ट जे प्रपोज केल्ले 2009 लायक पंडिचेरी, जैसलमेर हे एअरपोर्ट चलोनात। 50% airports in India are not used throughout the year. सारखे चलोनात। मुखेलमंत्री पार्सेकार ताका कशेय भाशेन हो एअरपोर्ट पेडण्यान येयल्लो जाय मोपाचो। हो एअरपोर्ट कोणाक जाय मोपाचो? फकत थोडे पॉलिटिशियनांक आनी ज्या मनशांनी जमीन घेतल्या त्या बिल्डरांक। तांकां एनवायरमेंटाचे फिजिबिलिटीचे हाचे कांयच पडूंक ना। चवथ लागीं पाविल्ल्यान भेसळ मावा बाजारांत येवपाक लागला। अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 200 किल मावा जप्त केलो। गोडशी तयार करपाक मावा वापरतात। दूध, नुस्तें, मांस, मावा आनी बाकीचे खावपाचे जिन्नस रेल्वेंतल्यान हाडटना फ्रिजान दवरपाक जाय म्हणून FDAन रेल्वे प्राधिकरणाक सांगलां। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंटान रेल्वे ऑथॉरिटीक आमी इन्फॉर्म केल्लें आसा की मीठ आनी मावा हो जो रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान हाडपा जाय। आनी मावा हो जनरली आमी चवथी खातीर मिठाईक वापरता, तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला। पूण तरी सुद्दां आयज म्हाका हांगा मडगांव रेल्वे स्टेशनार जवळ जवळ 200 किलो मावा तेणें हाडलेलो हांगा मेळ्ळा, मिरजेच्यान आयला। तो आमी आतां सीज करतले। आनी इवन थोडे म्हाका हेजी मिठाची पार्सल्स मेळ्ळेली, पूण त्यांनी ऑलरेडी परत ती बूक केल्या आनी परत धाडली खंय। पण मावा जप्त करून आतां खंयच्यान हाडला आनी कितें हाडला तें आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करतले। आमी एक लेटर केला तांकां की जो माल तेणें हाडपाकूच जायना, कित्याक रेल्वे तांकां रेफ्रिजरेटेड फॅसिलिटीज दिवंक शकना, कित्याक लांबच्यान येता तो मावा आनी तो हाडटनाच ताका रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान हाडपा जाय, नाजाल्यार तो पिड्यार जाता, स्पॉयल जाता। घेवया एक विराम।